ख्रिस्त येण्याचो पयलो बुधवार. शुभ वार्ता मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 29 to 37. उपरांत थंयचो बायट सण जेजू गलिलेया सरोवराच्या तडीची वाट धरून फुडें गेलो. उपरांत तो दोंगरार चडोन बसलो तेन्ना लोकां जमो मोन्यां, कुरड्यां, तोंट्यां, पांगळ्यां आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताचे सरशी आयले. आनी ताणें तांकां ताच्या पांया सरशीं दवरली आनी तांकां सगळ्यांक ताणें गूण केली. मोने उलयलेले, तोंटे सरलेले, कुरड्यांक दिश्ट मेळलेली हें सगळें पळोवन लोक विस्मीत जालो आनी इस्रायेलाच्या देवाक नांवाडूंक लागलो. तवळ जेजून आपल्या शिसां सरशीं आपयलें आनी म्हळें, ह्या लोकांच्या म्हाका सुरसुरे भोगतात. 3 दीस जावन म्हजे सांगाता ती रावल्यात. खावंक जेवंक तांचे लागीं कांयच ना. तांकां उपाशी घरा धाडूंकी म्हाका कुशी ना. वेताना वाटेर ती थंग जातीत. तेदो शिसांनी ताचे लागीं म्हळें, येद्या व्हड्या जम्याक वाडूंक जाय पुरते उंडे हे एकसुरे सुवातेर आमकां खंय मेळटीत? जेजून विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसा? तांणी जाप दिली, 7 उंडे आनी थोड्यो ल्हान मासल्यो. तवळ लोकांक ताणें धरणीर बसोवंक ताकीद दिली. उपरांत ते 7 उंडे आनी त्यो मासल्यो घेवन अर्गां दिवन ताणें त्यो मोडले आनी आपल्या शिसांक दिले. शिसांनी ते लोकांक वांटले. तीं सोमेस्त जेवलीं आनी ददोशी जालीं. आनी खावन उरलेले कुडके 7 दालींभर तांणी एकठांय केले. देवाचे उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.